प्रोटेस्ट जाल्ल्याक मागीर तुमी गायबूचशे जाले गायब म्हणल्यार आझाद मैदानार तुमी सपोर्टाक येवकूच ना तुमच्यानी विरोधात मदत करपाचे कितें जालें बी बोवाळ कित्याक आमी काल पयलें की जे मिडियाचे कमेंट्स येताले तुमचे आनी तेंचे गायब म्हाका आय डोंट वांट टू इवन आय डोंट फायंड हिम वर्दी No, but why you thought of making a statement like that kettle no आणि ते दोन कॅटल पळय आय हॅव एक्सप्लेन व्हेरी Yeah, क्लियर that's all. कॅटल म्हण कित्याक म्हणना जेन्ना आमी मोर्चा करता जंय बायल्यो आसा भुरगीं आहा तेन्ना आमी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी आमचें कर्तव्य जाता की सेफ्टी सेक्युरिटी आमी तांची मेंटेन करूंक जाय जेन्ना मॉब जाता तेन्ना दीस इश्यूज कम विच इज वाय आय वॉज सेइंग की डिस्कशन जावन आमी प्लॅन करूं कितें डिस्कशन जाल्लें हांव तरी नाशिल्लो डिस्कशन सो आय वॉज नॉट अवेर दॅट दीस वॉज अ मीटिंग टू टेक अ मोर्चा टू समबडीज पर्सनल हाऊस कळ्ळें तुका आनी आय हॅव माय व्ह्यूज ऑन गोईंग टू पिपल्स हाऊजीस गोंयांत आज मेरेन एक कल्चर ना की लोकांचे घराचेर मोर्चा हाडप हें अजून मेरेन कल्चर येवंक ना म्हाका दिसता तें येवचें न्ही सेक्रेटरिएटाचेर मोर्चा व्हरप व्हरूंकूच जाय एसेंब्लीचेर व्हरप व्हरूंकूच जाय दीज आर डेमोक्रेटीक हें मातशें नवें आशिल्लें तें डिस्कस जावंक ना अजून आय वॉज नॉट अवेर विदावट डिस्कशन इतल्या लोकांक भुरग्यांक घेवन आमी वतात 7 किलोमिटर चलून विदावट एनी प्लॅन म्हणून हांवें तें म्हणलें की यू आर एक्सपेक्टींग पीपल टू बी लायक कॅटल पीपल आर नॉट कॅट एंड नोबडी इज एनीबडीज बॉस गोरवां आसा पळय ती गोरवां आपल्या मालकाक वळखता म्हणटा पळय कोण कोणाचो मालक न्ही म्हजो तरी कोण तो मालक न्ही हें हांवें क्लॅरिफाय ते गेले ते आज सक्सेसफूल सुद्धा जाले तेंचे सक्सेसफूल जाले लोक सुद्धा ते खूप जमा जाले ना लोक जमा जाले म्हळ्यार सक्सेस जावंक ना न्ही 7 किलोमीटर सर वचप म्हणल्यार फकाणां कशी वालोर आनी विश्वजिताक फावय बी विश्वजीत ही भाशा उलयल्या की तुमी आपूण इतल्या लोकांक हाडटलो हें करतलो दीस इज द प्रोवोकेशन ताजे खातीर लोक वचूंक आयले पूण ताणें रॉंग उलयलें पूण आमी रॉंग करप हें सारकें जायना पण विजय बाबा आणि एक विषय म्हणटा पळय कोणाच्या घराचेर दामू नायकाच्या घराचेर जर मोर्चा वचचो पडलो म्हाका निवडून येवपाक हांव घराचेर मोर्चा व्हरना हें क्लियर हांव कोणाच्या घराचेर मोर्चा करपाक म्हजे पर्सनल व्ह्यूज आहा दीज आर माय पर्सनल व्ह्यूज तुमकां जर दिसता की तें व्हरप सारकें तर ते तुमचे म्हाका दिसता की पर्सनल घरांचेर आनी कोणाक टार्गेट एक आमी नो गो एरियाज आसतात राजकारणात आज मेरेन गोंयच्या राजकारणांत त्यो आमी पळयल्या विजय बाबा आरजी प्रेसिडेंट टार्गेटिंग म्हणून कोणी हायजेक केलं म्हटलें पळय दॅट इज नॉट गोईंग टू स्मॉल तुम्ही तुमी पळय सगळें पळयलां तुमी सगळें पळयलां तो प्रोटेस्ट कोणाचो प्रोटेस्ट तो लोकांचो थंय कोण आशिल्ले कोण कोणाक डायरेक्शन दिताले हांव प्रोटेस्टाक आयिल्लो लोकांचो प्रोटेस्ट हांव प्रोटेस्ट आरजीपीचो प्रोटेस्ट म्हणून येवंक ना थंय दिसतालें तो आरजीपीचो प्रोटेस्ट दिसतालें येवं ना इट इज अ फॅक्ट की तांचो आमदार फास्टार गेला सो तांकां दिसला की हो प्रोटेस्ट आमचो तातूंत नथींग रॉंग अबाउट इट पूण आय हॅड कम फॉर अ पिपल्स प्रोटेस्ट नॉट ओन्ली मी लॉट ऑफ पीपल हॅड कम थिंकींग इट इज अ पिपल्स प्रोटेस्ट सावथाचो लोक चड आसलो सावथाचो लोक जो आशिल्लो खूब लोकांक हें दिसलां आसतलें की हो पिपल्स प्रोटेस्ट हो एक पक्षाचो प्रोटेस्ट न्ही बट बिफोर कमिंग टू द प्रोटेस्ट I was not aware at all. I was called for the protest. Like everyone, I also come there. You have seen me being part of the crowd. I also had people with me from my constituency. So I'm responsible for them. Okay, I didn't have children, but I saw children. I didn't have children, but I had women also with me. So, ओगीच तांकां चलत व्हरप खंय व्हरता कितले मेळून व्हरता कोण तांकां कितें प्रोवायड करता आमी वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल हांव 3दा निवडून आयला बाबा हे प्रोटेस्ट करूनय आयला हांव ओगीच बैलान पडूंक ना म्हणून म्हणटा की 13 बी हाडून तुम्ही वाटले 16 तुम्ही त्याचे कारणीभूत पळय एक ताका हांव रिप्लाय कांयच दिना तूं कितें म्हणटा तें विचार तूं विचार तुजो प्रश्न मनोज परब म्हणटा असो कितले अशे 100 जाण आसतले ताका हांव रिप्लाय दिवपाक जाय तूं विचार ताणें तुजो विचार तूं विचार ताका रिप्लाय दिना हांव ताका इज नॉट वर्दी तुका रिप्लाय दिना तुका तूं विचार अशें म्हणटा तुम्ही 16B हाडपाक पडलो कित्याक हॉरायझन पिरियड फॉर रिजनल प्लॅन 2021 4 वर्सां उरिल्लीं हांव 2017 हो हें सेक्शन हाडलें हातूंत हांवें 32 केसी केल्यो 32 केसीन चड केसीस 18 काय 19 केसीस इन्स्टिट्युशनल आनी ही केसी कित्या खातीर जाल्यो फॉर एग्जाम्पल एक जमीन
जी सेटलमेंट झोनार आशिल्ली 2001 रिजनल प्लॅन ती ऑर्चर्ड जाली 2021 रिजनल प्लॅन. त्या मनशाक न्याय कसो दिवपाचो, ताणें खंय वचपाचें? सो ताका रिलीफ दिवपाक एक कारण. दुसरें मोपा तेन्ना तयार जातालें, म्हाका 4 वर्सां रावचें पडटालें मोपाचे परिसरांत ओ नॉर्थ गोंयच्या परिसरांत हॉटेल प्रोजेक्ट्स येवपाक. जेन्ना एअरपोर्ट येता तेन्ना हॉटेल प्रोजेक्ट्स येवचे पडटा. हे एप्रूव करपा खातीर हो इश्यू केल्लो. 16th वॉज ब्रॉट बिकॉज द हॉरायझन पिरियड ऑफ द रिजनल प्लॅन वॉज 4 years एट दॅट टायम. 4 वर्सां उरिल्लीं. आतां जेन्ना 2021 कंप्लीट जाली तेन्नाच्यान तुवें केन्नाय पळयना आसतलें 17-2 डिबेट म्हणजे आयकून घे, 39A डिबेट म्हणजे आयकून घे. आय हॅव ऑलवेज ओपोज्ड piecemeal changes and I have said that you go and make a new regional plan because the horizon period of the regional plan 2021 is over. आता पळय, आता सडक छाप भाशा उलो की ना ते ताणें हाडलें म्हणून तें जालें. हाडलें म्हणून कितें तेच 16 बी कॅन्सल कर म्हणून हांव उबो रावलो मरे. रावंक ना. आनी ज्यो 32 केसी हांवें एप्रूव केल्ल्यो तातूंतल्यो सगळ्यो केसी रेसिड जाल्यो. तूं रिपोर्टर आशिल्लो 2001 रिजनल प्लॅन 2020 जाल्लो तेन्ना तूं आशिल्लो. कन्वर्जन म्हणटा तेन्ना जालें. मागीर कितें तो उलयता पळय, ताज्यो खबऱ्यो घेवन येवं नाका. तुज्यो विचार, तूं विचार प्रश्न की बाबा तुवें हें केलें आनी हाज्यान सुरवात ओके. आनी गजाल आनी गोष्टाची 39A फुल्ली स्क्रॅप करून लायतात ऑपोजिशन. अरे हांव ओपोजिशन हांवें बिल मूव केलां जें फेडरीन रिबेलॉन आमकां सगळ्या आमदारांक दिलें तें बिल हांवें मूव केलां. हांवें म्हजें ट्विटराचेर तें बिल घालां आनी तें बिल जर आयलें जाल्यार हांव तें जें कितें उलयलां इनफ इज इनफ मुवमेंटाचें हांव तें फुडें पूण तितून काही जे लोकल्स आसा तेंचे घरा ते एक्सपांड करूंक सोदता किंवा ते सेपरेट घर बांदूंक सोदता फॅमिली, तांकां खंय त्रास जावचो कसो. तुमी जर तेंची प्रॉपर्टी आसा ऑर्ची लँडान किंवा सेटलमेंटान ना जाल्यार ताका खंय घर बांदूंक जाय. ताका स्मॉल पीस ऑफ कूड तर जावंक मेळना, तें करूंक मेळचेंच ना. ओके. ते मनशाक तूं कायद्या भायर कसो काडटलो. सो ताका त्रास न्हू. मागीर त्रास आसात तिजो. तुका यू कॅन्ट हॅव आनी गजाल आनी काल तुम्ही प्रोटेस्टाक तेंच्या वांगडा नाशिल्ले, फुडें अलायन्सान तुम्ही वांगडा आसतले. खंयचे प्रोटेस्ट पळय आशिल्लो मरो. मागीर मागीर नाशिल्ले पूण फुडें अलायन्साक तुम्ही वांगडा आसतले सगळे. फुडें सदां सगळें अलायन्स विश्वजिताचे घराचे भायर जातलें अलायन्साची ना. विश्वजिताचे घराचे भायर रस्त्याचेर अलायन्स जातलें काय म्हणटा. ओके. काँग्रेस जेन्ना तुमी काँग्रेसीचो अलायन्स म्हणटात तेन्ना काँग्रेसीचे लिडर्स तुमकां जो अलायन्स नाका तेंचे वांगडा दिसतात. सो तेजेर तुमी कितें पळयता? काँग्रेसीचे लिडरशीप म्हणल्यार तांचो प्रदेश अध्यक्ष नाजाल्यार तांचो स्टेट इन्चार्ज जो AICCचो आहा ताणें सांगचें की आमचे बरोबर अलायन्स ना. मागीर हांव